नावेली वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सायनबोर्डाची अवतिकाय जाल्ली आसा। यो वच करप्याक त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर आसा, मात पेंटिंग करूंक नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। संबंधीत प्रशासनान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळाव्यांनी केला। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ते सारखे गेले साय दिसती पडून तेका सगळे नाव भाव काय नाही ओदी ओदी इतले लोक बी येतात तुका विचारपाक ना कोणय नाही हा. कोण नाही रस्तो विचारपाक बी अशें? हा केन्ना ती वारका वयता जाऊनच्या वयता ते काय जाताय हा हा कोण नीव येताय ते ओके. अशें आणि बोर्ड असल्यार ते वयता होय आसले होय बोर्ड आसल्यार वचून येताय न्हू हा हा असं म्हणून जाल्यार येताय ते I don't know what to say. Should I say welcome to Naveli or welcome to an accident-prone zone? आम्ही आता आसाव शिंकेटी नावेली हिंगा पळय हो सायन बोर्ड एक जंक्शनाचेर आसा आनीक हे जंक्शन बेनावली वयता, वारकाय वयता, सिंकेटी वयता। हिंगा डायरेक्शन म्हणटा ते हुंय ना कोणाकूच हुंच्यान वचपाक कितें तें हे सायन बोर्ड्स आहा ते हंबल रिक्वेस्ट आमच्या MLAक आनीक ज्यो ऑथॉरिटीज आसात तांकां हे सायन बोर्ड्स मातशे पेंट करून सारखे करचे, कित्याक हे एक डेथ ट्रॅप जाल्लें आसा आनीक हिंगा एक्सिडेंट खूब जाता कित्याक गाडयो एकदम फास्ट येता आनी ट्रॅफिकूय चड वयता वाया द बेनावली वार्का ब्रिज। सो तेका लागून हे इतलें जाल्लें आसा की तूं यू रायड युअर बायक और रायड युअर कार एट युअर ओन रिस्क and die there. We are not bothered. So this is the attitude. आणि हे बोर्ड्स आख्या नावेलीन तुवें पळयल्यार न्हू बोर्ड्स म्हणटा ते पेंटेडूच ना, स्पीड ब्रेकर्सूय पेंटेडूच ना आनी हेका लागून एक्सिडेंट्स चड जाता। आनीक नेक्स्ट म्हणल्यार आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबल घातलेली, केबल घालून ताणें तो रस्त्यार सोडो घालून दवरला। पयर एक शिंकेटी कोपेला लागीं एक कपल, एक बायल आनी ताजो भुरगो सोड्यार निसरून पडलो। रोडूय टार करचे आनी हे सारकें करचें म्हूण विनंती।